मोगाळ भाव भयणू, देवान दोंगर दर्या रचल्या उपरांत संवसारांत आमी दिसता ते सगळ्या झाडां पेडां रचल्या उपरांत अंतरोळार आसतले दर्यांत जियेतलीं तशेंच आमच्या जमनीर जियेतलीं सगळीं सुकणीं सावजां रचल्या उपरांत ताणें तांकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा की ताणें तांकां सगल्यांक पळयलें आनी तें सगळें बरें आसलें तें देखलें. तर ह्याच उपरांत ह्या बरेपणा उपरांत बरेपण आसा ते उपरांत मनशाक ह्या संवसारांत ताणें रचलो. ही क्रिएटेड मॅन टू लीव इन ऑल गुडनेस. तर आयज आमी सगळीं ह्या पवित्र जाग्यार बागेवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा ह्या जाग्यार एकठांय जाल्ले आसतना ह्याच रचलोल्या संवसाराचेर आमचे सृश्टीचेर नियाळूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आनी खऱ्यांनीच पळोवंक गेल्यार कितलो बरो आमचो हो संवसार देवान रचून काडला फकत आमच्याच मोगा पासत. संवसाराचेर आमच्या सृश्टीचेर नियाळल्यार सगळ्या आमच्या गरजांक भोव करून आमच्या कुडीच्या गरजांक सृश्टींतल्यान आमकां फावो जातात. जावं तें आमकां जेवणा खाणाचें आमकां सृश्टींतल्यान मेळटा, जावं तें आमचें वॉट वी वेअर द क्लोथ्स दॅट वी वेअर तेंय आमकां सृश्टींतल्यान मेळटा. इवन द सिंपल बेसीक थिंग्स जे स्वास जे आमी घेतात तो वारो लेगीन सृश्टींतल्यान मेळटा. तर हें आमी जाणो सगल्यो आमच्यो कुडीच्यो गरजो आमकां सृश्टींतल्यान फावो जातात. तर ते भायर आमची आत्मीक बूक तान लेगीत मारूंक सृश्टी आमकां पावता. कित्याक दिसना त्या देवाची व्हडवीक मोहिमा आमी दिसतल्या त्या सृश्टींतल्यान वळखूंक पावता. आनी हाका लागून बागेवंत जाल्ल्या आमच्या आदल्या पाप सायबान जुआंव पावलो दुसरोन हाणें अशें उद्गारलें, नेचर इज द गॉस्पल ऑफ गॉड टू मॅन. आनी हें आमकां एक उदाहरण कशें आयच्या पयल्या वाचपाक मेळटा. जरी तर आमकां इसायास प्रवादी अशें सांगता, देवाचें राज जावन आसा एक रोंपलोलो एक लायल्लो रोंप्या भाशेन. जर आमी रोंपो लायता तेन्ना तें वाडटाना ताका कुंबरी फुट्टात आनी वाडटा वाडटा तें रोखडेंच वाडटा आनी रोखडेंच ताका फळां जातात. तेच भाशेन देवाचें राज इसायास प्रवादी म्हणटा रोखडेंच वाडटलें आनी ताकाय जायते फळां येतलीं आनी तिची फळां जावन जातलीं शांती आनी नीत. द फ्रुट्स ऑफ द हेवनली किंगडम वील बी पीस अँड जस्टीस. तर मोगाच्या भाव भयणो ना म्हूण खऱ्यांनी आमच्यान देवाचें राज पळोवंक जाता आमच्या दोळ्यांनी पूण सृश्टीचेर नदर मारल्यार सृश्टीचेर जें कितें आसा ताचेर नदर मारल्यार देवाची व्हडवीक देवाचें राज आनी देवाचेच गूण कशें आमकां वळखूंक येता. तर हाका लागून ह्या व्हडल्या देण्या पासत पयले सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवंक भोव गरजेचें. इफ देर वॉज नो नेचर वे वूड वी बी लिवींग? वूड लायफ बी इवन पॉसिबल? हें दर एकल्यान आमकां चिंतूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार ह्याच सृश्टींत देवाचें रूपकार आसा आनी ताचो रूपकार आमी वळखूंक पावूंक देवाचोच आदार आमकां दर एकल्याक मागूंक भोव गरजेचें. तर ह्या सृश्टी सगळें आमची जबाबदारी कितें काय? आमी आमच्या घरांत आमी रावतना सगळें आमी निवळ दवरूंक सोदता आनी कितें रिपेरींग वर्क वो कितें आसा जाल्यार रोखडेंच आमी थंयसर वेता आनी तें काम करूंक फाटीं सरोना. तर होच हुस्को आमच्या भौशीक घरांताय कित्याक ना काय? आमच्याच वाठारांनी आमी पळयता जाल्यार वो आमच्या सोर भोंवतणी आमी पळयता जाल्यार कितलें मेळसाण आमकां दिश्टी पडटा. कचरो हांगासर थंयसर उडयलो आसा तें आमकां मेळटा. तेच परी आमच्या सृश्टी सगळें कितलें अन्याय चलता. चिती नासतना झाडां कापतात वो थोड्यांच्या फायद्या पासत सृश्टीचे सत्यानाश करतात तसल्यो मांडण्यो घडटात. तेन्ना आमी आमचे ताळे कित्याक उबारिनात काय? त्या उपरांत उदरगतीच्या नांवान कितलें प्रदुशण आमच्या समाजांत आमी पळयता. तर आयच्या सुवर्तमानांत आमकां एक शिकवण मेळटा.
आमची सृश्टी त्या आर जाल्ल्या मनशा भाशेनूच आसा. तिचे सगळें जायतें वायट घडटा तें आमी पळयता. पूण जेजू त्या शोधपोतीच्या ताळ्याक आयकून रोखडोच त्या चाकराच्या आदाराक पावता आनी ताच्या जिवितांत परतून बरेंपण हाडूंक पावता. तर आयज तुका म्हाका आमकां सगल्यांक हीच सृश्टी उलो मारता, म्हाका पाव म्हणून. तर ताच्या उल्ल्याक कान दिवंक सगलीं आमी आयती जावंक आयज एक उलो. आनी खेरीत भाशेन तिच्या ह्या उल्ल्याक कान दिवंक आमकां आमचे हेच जबाबदारी, खेरीत जबाबदारी आमी पाळूंक आयज आमकां एक उलो. तर येतले जे परी आमकां हीच सृश्टी आमच्या आदल्या पिळगेन तांचे थंय आमकां मेळ्ळा, तेच परी बरे भाशेन सांबाळून दुसऱ्या पिळगेक दिवंक आयज आमकां सगल्यांक एक जबाबदारी आसा. तर हेंच करूंक बापाचो आदार आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक मागुया.